108 ॲम्ब्युलन्सीचो स्टाफ आता बेमुजत उपासाक बसला. युनियनाचे 6 फुडारी उपासाक बसल्यात. कर्मचाऱ्यांक मॅनेजमेंटान पिडपाचें बंद करचें, स्टाफाच्यो सेक्युरिटी आनी बाकीच्यो मागण्यो मान्य जाय मेरेन खंय उपास चालूच उरतलो. कर्मचाऱ्यांनी झेडपी वेंचणुकेचेर बहिश्कार घाल्लो. 108 ॲम्ब्युलन्सीचो स्टाफ फाटल्या म्हयन्याभरा सावन संपार आसा. स्टाफाक पिडटात, स्टाफाची करड काडटात, स्टाफाक सेक्युरिटी ना सारकिले मुद्दे घेवन कर्मचारी संपार गेल्यात. धरणे साखळी उपास करून पळयलो. आतां ते बेमुजत उपासाक बसल्यात. आमी आयच्यान 11 आमी आमरण उपोशण सुरू केल्लें आहा आनी हे जे आमरण उपोशण आहा आमची 6 भुरगीं बसलेली आहा. हे जे आमरण उपोशण आहा ते टील डेथ किंवा जे आमचे डिमांड आहा ते सेटलमेंट जायसर आमी हे आमरण उपोशण सोडचें ना. आमचो जो मेन डिमांड आसलो तो आमकां रेग्युलरायजेशन करपाचें म्हणून, आनी दुसरो जो डिमांड आसलो तो म्हटल्यार गव्हर्मेंट लेबर कमिशनरान ते एज अ कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून रजिस्टर जावचें म्हणून. काल आमी जे झेडपी इलेक्शन आसलें ते आमच्या कुटुंबा समेत आमी बॉयकॉट केल्लें आहा. आमी कोणूच वोटींग करूंक ना. स्टाफाक न्याय दिवचो म्हूण राष्ट्रवादी काँग्रेस मागता. आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी डिमांड करता जाता तितले बेगीन ज्या ह्या भुरग्यांक जी आयज अन्याय जाल्या तेचेर न्याय दिवन तांकां परत लुगाराचेर घालचे आनी ज्यो 33 ॲम्ब्युलन्स ज्यो चलताल्यो त्योच तांचे मागणे मानून घेवन गोव्हर्मेंटान ह्यो 33 ॲम्ब्युलन्स परत चालू करच्यो. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. गोंयच्या पासपोर्ट कचेरेन शेनवारा 28 मार्चाक खासा पासपोर्ट मेळावो घेवपाचें थारायलां. ते खातीर ऑनलायन अर्ज घेवपाचें काम 21 मार्चाक सुरू जातलें. सुमार 350 अर्ज घेवपाचें टार्गेट दवरलां. सगळे अर्ज करतल्यांक 28 मार्चाक पासपोर्ट दितले. फाटल्या 2 पासपोर्ट मेळाव्यांक बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळिल्ल्यान हो आतां 3रो मेळावो. गोंय पासपोर्ट ऑफिसान शेनवारा 28 मार्चाक खासा पासपोर्ट मेळावो घेवपाचें थारायलां. ह्या मेळाव्याचो लाव घेवपाक सोदपी लोकांनी ऑनलायन अर्ज करचे अशें पासपोर्ट अधिकारी आग्नेल फेर्नांडीसान मागलां. Preference would be given for handicapped people, for senior citizens, and for infant and arms. This Mela is actually being targeted to those kind of people who find it difficult to come, especially when children are studying in schools, or those who are working in government offices, and for the others who are finding it difficult to come on a working day to come. So this is a special facilitation organized for them. We expect a very good response. We are releasing 350 appointments. So we are expecting a very good response from the general public. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी. घेऊ एक विराम.